नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश बामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। अंदू वर्सा सनबर्न जातलो मुंबयत। तारखो जाल्यात जाहीर। पयल्याच खेपे मुंबयत जातले सनबर्नाचें आयोजन। धुळेर धडक कारवायेत रान खात्यान गारीच्या चामड्यांची घुमटां केली जप्त। एकल्याक अटक। राज्यांत पारंपारीक घुमटांच्या वाद्यां खातीर गारीच्या चामड्यांचो वापर करपाचेर आसा बंदी। गोंयकारांक अनुदानीत दरात नुस्तें दिवपा खातीर 6 म्हयन्यांत हाडटले नवें धोरण। आमदार रुदोल्फाच्या प्रश्नाक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची जाप। नुस्त्यांच्या वाडट्या दरा विशीं आमदार रुदोल्फान उपराशिल्लो प्रस्न। भटक्या सुण्यांचो तोडगो काडपा खातीर पंचायत पालिकांच्या मेळांना फावो तें सहकार्य। मंत्री निळखण हळर्णकारान उक्तायली खंत। वाडपी सुण्यांच्या हल्ल्याक लागून जावपाक शकता धोको निर्माण। मंत्र्यान उक्तायलो भंय। गांवच्या क्षमतेचे बेगीनूच करतले अभ्यास। आमदार कार्लुसाच्या प्रश्नाक मंत्री माविनाची जाप। राज्यात 6 आनी 7 ऑगस्टाक येल्लो अलर्ट। हवामान खात्याचो अदमास। फाटल्या 24 वरांत पेडण्यां सगळ्यांत चड जाल्यार पणजेंत सगळ्यांत कमी पावसाची नोंद। आनी आतां खबरो विस्तारांत। अंदूच्या वर्सा जावपी सनबर्न महोत्सवाची सुवात आनी तारखो आयोजकांनी जाहीर केल्या। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन गोंयांत जावपी सनबर्न अंदूच्या वर्सा मुंबयत जातलो। 19, 20 आनी 21 डिसेंबर अशे 3 दीस ह्या सनबर्नाचें आयोजन केलेलें आसा। पयल्याच खेपे मुंबय सनबर्नाचें आयोजन केलां। ही सगळी म्हायती सनबर्नाच्या सोशल मिडिया पेजीचेर पोस्ट केल्या। बुक माय शोचेर सनबर्नाचे तिकिटी उपलब्ध आसात। आता एक महत्वाची बातमी ती जी आसा ती सनबर्नाचेर महत्वाची बातमी आसा। आणि कितलीशीच वर्सां जाली सगळ्यांक खबर आसतलें की गोंयान सनबर्न जातालो। आणि आता जी आमी महत्वाची बातमी दिवपाची आसा ती म्हटल्यार ह्या वर्साचो सनबर्न जो आसा तो मुंबय हांगासर जातलो। आणि 19 डिसेंबर ते 21 डिसेंबर अशे ह्या दिसांनी हो जावपाचो आसा। आणि फाटली जर आमी कितलीशीच वर्सां पळयली जायते लोक भायल्यान गोंयान येताले। जे म्युझिक लवर आसा ते येवन हांगासर आपली मजा मस्ती जी आसा ते करताले। पूण ह्या वर्साचो जो सनबर्न आसतलो तो खंय तरी गोंयान जावचो ना आणि तो मुंबय हांगासर जातलो अशी जी सनबर्नाची ऑफिशियल जी त्यांची वेबसायट आसा तांचेर ऑफिशियल अनाउन्समेंट केल्लेली आसा की ह्या वर्सा गोंयान न्ही तर मुंबय हांगासर हो सनबर्न जावपाचो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वे। सनबर्नाचें आयोजन मुंबय जावपाच्या फाटभुंयेर सनबर्न परते गोंयांत हाडपाक जाय अशें मत आमदार मायकल लोबोन उक्तायले। जाल्यार मंत्री रवीचो सनबर्नाक खर विरोध आसा। सनबर्न गेलो तो बरो जालो अशें रवी म्हणटा। आयकयात एकाच सत्ताधारी पक्षांतल्या फुडाऱ्यांची सनबर्ना विशीं वेगवेगळी मतां। सर, सनबर्न शिफ्ट मुंबय केला। सनबर्न सर शिफ्टेड टू आय विल स्पीक टू हिम। प्रोमोटर हा त्याचा। Every year, Harry used to be the main person who used to organize it. Sunburn is already sold by their parent company. It is gone to somebody else, some other people, some other company has taken it. But I will also try to speak to them to bring that back to Goa. And I will tell Minister for Tourism because it brings a lot of tourists to Goa. A lot of tourists means I'm talking about 80,000 tourists to Goa. They are all people who come and stay in different hotels, guest houses, then resorts. There is an economic flow at that particular time. Tourism Minister, CM, everybody should work an extra mile to bring it back. See, Sunburn is a brand which took tourism of Goa to the next level also. Yes. You welcome this? Thanks. Musuling naman. Goya na natin. Kasi manali ba yung mga buli mo tayo sa tayo ano na lang yung dance करता लगा goya na musuling pa. गोंयकारांक अनुदानीत दरात नुस्तें दिवपा खातीर 6 म्हयन्यांत नवें धोरण हाडटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें।
तशेंच नुस्त्याच्या बाजारात क्वॉलिटी कंट्रोल लॅब आणि कोल्ड चेन स्टोरेज स्थापन करपाचो विचार करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. राज्यात नुस्त्याचो दर वाड, नुस्त्याची निर्यात आणि नव्या धोरणाविशीं आमदार रुदोल्फ, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, विजय सरदेसाय तशेंच हेर आमदारांनी प्रश्न विचारिल्लो. आनी जे नुस्तें गोंया भायर गेले जाल्यार ती आतां गोंयान नुस्तें उणें जाता आनी उणें जाल्ल्या कारणाक लागून मागीर गोंयान म्हारग जाता आनी जेन्ना गोंयान म्हारग जाता तेन्ना भायलें नुस्तें भितर येता. हें अशें जावप ताजेर कंट्रोल आसूंक जाय. कित्याक सगळें नुस्तें चडशें बॉम्बे, केरला, कर्नाटका, रत्नागिरी आनी आमचे फॅक्टरीक वयता, हॉटेलांक वयता आनी आमच्या लोकांक जे जाय तांकां उणें मेवता आनी म्हारग जाता नुस्तें. ताका लागून हेजेर कंट्रोल दवरपाचो चड गरज आसा. पण जे एक्सपोर्ट जो आहा गोंयचेंच नुस्तें न्हू, जाल्यार जेन्ना नेबरींग स्टेटींतून सवाय गावता जाल्यार ते इम्पोर्ट करतात आनी ते इम्पोर्ट केल्या उपरांत प्रोसेस केल्या उपरांत तो एक्सपोर्ट करपाचें सिस्टमूच सेपरेट आहा. ते आमी गव्हर्मेंट हेजेर कांय कंट्रोल करूं शकना. When you are giving subsidies, will you bring in a policy that Goan economy, गोंयकारांक हे मेळटलें मो? सांग तूं मातशें. जशें LOP सांगल्या प्रमाणे आमचे कडेन ती पॉलिसी ना, पूण हे फिशींग एक्टिविटी ज्यो आहा पॉलिसी ना तूं हाडपाक शकता. आन्सर करून मरे पॉलिसी. एक गजाल खरी आसा की आमी पॉलिसी डिसिजन घेता इन फ्युचर गोंयकारांक कशा पद्दतीन सबसिडायज रेटीन नुस्तें मेळटलें. आमचे डिपार्टमेंट आतां पर्यंत तांकां मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत जी व्हॅन दिवपाक जाय, ज्यो स्मॉल गाडयो दिवपाक जाय, सगळो सपोर्ट सातत्यान सरकार करीत आसा. म्हणजे स्मॉल फिशरमॅन पासून तो व्हडलो सुद्दां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो सबसिडीज व्हडली बोट घेवपाक सुद्दां सबसिडी जी आहा पळय ती दिता. बट अजून पर्यंत आमी पॉलिसी फ्रेम करूंक ना की तेंच्यांनी नुस्तें कितलें तांकां नुस्तें मेळ्ळें आनी ताचो कितल्या मोठ्या प्रमाणांत ते गोंयकारांक कशें दिवपाचें ही पॉलिसी इन प्लेस ना. बट ती इन लॉंग रन ही पॉलिसी जी आसा केन्ना हाडलो तूं पॉलिसी लॉंग रन विजय पॉलिसी हाडपाना. 2 दिसांनी हे सेशन जातले मागीर 6 म्हयन्यान मेळटले. बिकॉज सर 6 म्हयन्या भितरूच पॉलिसी हाडटा, हांव डिसायड करता कितें पॉलिसी हाडपाची तेन्ना 6 म्हयन्या भितर. हे क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया म्हणटा ताजें प्रॉपर एडवान्स लॅब केन्ना येतलें? 2 प्रश्न आहा. म्हणजे एक तूं कोल्ड चेनीचो आनी दुसरें इज अबाउट क्वॉलिटी कंट्रोल. स्टडी करून जे आमचे स्टेक होल्डर जे आहा तांकां प्रमोट करपाचो विचार करता आनी जो एक्स्ट्रा जो ह्या 2 कोटी म्हणटा तेच्या पेक्षा जास्ती मागून घेवपाचे आमी प्रयत्न करता. म्हणजे क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया हांच्या वतीन तो टेस्टिंग लॅब घालप स्पेशली फॉर द नुस्तें तपासपा खातीर. ओके तो दॅट इज द एंट्री पॉयंट. चेन आमच्या एक्झिस्टिंग मार्केटांत ती फॅसिलिटीज ही अवेलेबल करून दिवप हो सरकाराचो प्लॅन आसा. राज्यातल्या भटक्या आणि बेवारस सुण्यांचे वाशिनीकरण करपा खातीर पंचायती आणि पालिकांकडल्यान फावो तशें सहकार्य मेळना अशी खंत पशुसंवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकारान उक्तायले. गोंय रॅबीज मुक्त आसा, मात वाडपी सुण्यांच्या हल्ल्याक लागून परतून धोको निर्माण जावपाक शकता असो भंय मंत्र्यान उक्तायलो. आमदार डिलायला लोबोन ह्या विशीं प्रश्न उपराशिल्लो. भटक्या सुण्यांनी हल्लो करपाच्या प्रकारांनी मोठी वाड जाल्या. ह्या वर्सा जानेवारी सावन आतां मेरेन 1781 सुण्यांनी घास मारिल्ल्याच्यो घडणुको नोंद जाल्यात. हे विशीं शिवोलेची आमदार डिलायला लोबोन विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो. हे विशीं जाप दितना मंत्री निळकंठ हळर्णकारान सांगले की गोंय रॅबीज मुक्त आसा, मात सुण्यांनी हल्लो करपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्ल्यान आतां परतून धोको निर्माण जावपाक लागला. तशेंच 2 मार्चाक केंद्र सरकारान केल्ले जनगणने प्रमाण सुमार 3500 भटके सुणे आसात. ह्या सगळ्यांचे वाशिनीकरण करप गरजेचें आसा, मात ते करपा खातीर पंचायत आनी पालिकांकडल्यान फावो तशें सहकार्य मेळना अशी खंत मंत्री हळर्णकारान उक्तायली. टील डेट सगळ्याक वॅक्सीन पूण रेबीजान सुणो घास मारलेलो वॅक्सीन ना. द लेटेस्ट केसीस 1 म्हयनो पयलो GMCन विचारात एकट्या भुरग्याक आमच्या एका बेडाक बांदून घालून तो क्यूच्यो घालतलो. दोज नर्सीज वर सो स्कॅर्ड, डॉक्टर्स वर सो स्कॅर्ड. दिस क्वेश्चन इज अबाउट आवर सर्वायवल. सो दिस इज द बेसिक. सो आमी हे WVS आहात, काम करतात, पूण ते काम करूनय एवरी इयर देर इज इन्क्रीज इन दिस स्ट्रे डॉग्स. आज इज अ टुरिझम डेस्टिनेशन. कितें तुमी
आयज पासून स्टडी केल्या रिगार्डिंग वाय इवन आफ्टर हॅव्हिंग दीस WVS एंड एनिमल प्रोटेक्शन कितले शेल्टर्स आहा आयज पासून why there is rise in number of cases आणि स्टडी केलेल्या what are the steps you have taken to see what that these things don't go on and on being a tourist state आणि there is no antidote म्हळ्यार वॅक्सिनूच ना फाल्यां रेबीज डॉगान म्हाका आनी तुका पासून घास मारलो जाल्यार we can die of that. Government and Goa Small Animal Rescue Management Scheme 2014 तेन्ना एक हे केल्लें की जे वॅक्सिनेशन दिवप स्टॅरिलायझेशन करप हे लोकल सेल्फ बॉडी पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीक हे केल्लें आनी तिणी तेन्ना परत सरपंच आसतना तिणी आपली पंचायत केल्ली. मोस्ट ऑफ द पंचायती जशें काम जावंक जाय तशें जायना पूण आमी जास्तीत जास्त स्टॅरिलायझेशन करपाचे प्रयत्न करत. ती ज्या शिवोले मतदारसंघान 2089 वॅक्सिनेशन केलां आणि डॉग पॉप्युलेशन जवळ जवळ सेंट्रल गव्हर्मेंट सेन्सर केला 2 महिने पयलीं ते 3500 आहा. आणि तिसरो क्वेश्चन तिजो रेबीज म्हणटा तो गोवा रेबीज फ्री आसलेली पूण जेन्ना नेबरींग स्टेट आसल्या कारणान 1-2 कुत्र्यांचे आमकां गावलां तुजें कितें सांगता तें आमकां लक्षात ना पूण रेबीज गोवा फ्री रेबीज आहा. आणि जर खंय गावले जाल्यार आमचे डिपार्टमेंट आनी रेबीज मिशन ते सगळ्याक सरावंडींग करून रोखडेंच वॅक्सिनेशन करता. पूण हें जें आहा गव्हर्मेंट आपले परीन काम करीत आसा पूण सपोर्ट जाय म्हणटा तो लोकल बॉडीजचो आनी त्या खातीर हांव तुमचे कडेन मागता सगळ्या मेंबरा कडेन ते आपल्या कॉन्स्टिट्युएंसी म्युनिसिपालिटी पंचायत आहा तांकां मातशें आमचे कडेन हें करचें म्हणून MOU करचें आमचे NGO कडेन आनी ते प्रश्न बरे भशेन सॉल्व जातले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गांवच्या क्षमतेचो अभ्यास बेगीनूच करतले. संबंधीत विभागांक बसका घेवन ही प्रक्रिया पुराय करतले अशी माहिती पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन दिल्या. सरकारान पुराय गोंयांतल्या गांवाच्या क्षमतेचो अभ्यास करचो म्हणून हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरान विधानसभेत प्रश्न केल्लो. ताका मंत्री माविनान जाप दिली. 2023 सावन गांवांनी मोठमोठे मेगा प्रकल्प तसेच व्यावसायिक प्रकल्प आयल्यात. हे प्रकल्प येवच्या पयलीं सरकारान गांवांच्या क्षमतेचो अभ्यास केला काय ना म्हूण आमदार कार्लोस फेरेरान विधानसभेत प्रश्न केल्लो. ह्या विशयाचेर आमदार विजय सरदेसाय, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, वेंझिविए घश, निलेश काब्राल हांच्यांनी उलोवप केले. गांवांच्या क्षमतेचो अभ्यास बेगीनूच करतले म्हूण मंत्री माविनान जाप दिली. तशेंच संबंधीत विभागाची बसका घेवन ही प्रक्रिया पुराय करतली अशी माहिती मंत्री माविनान दिली. The village panchayats have not carrying out any demographic or the carrying capacity has not been carried out. But at the end of the day, it is by your directions they are bound to carry out the approve them and give them the construction licenses. Now, what can you make amendment in the law so as to make this mandatory, so as to ease the burden of the locals who are residing, so that the carrying capacity can be analyzed. And in the context of the Gram Sabhas, I'm not talking of single units, I'm not talking of a few units, but when it comes to multiple units, large units, what we call mega projects, or these big gated colonies which come, which change the democratic pattern, which are now invading my constituency. Already it is now in other parts of the coastal areas of Bardes and other places in Salsette have already come, especially the coastal belts, where you have huge villas like 90 villas or flats and all which are coming. What kind of an assurance can you give as to do this? My first question. The projects that are coming up, panchayats do not have the mechanism to judge the carrying capacity of a village. Normally what happens, the normal procedure which you must be knowing, the plans get passed by the town and country planning department and or the PDAs and other agencies, they come for only grant of license to the panchayat. That is our role. Bureau Report, गोमंतक TV. राज्यात 6 आणि 7 ऑगस्टाक येल्लो अलर्ट आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फाटल्या 24 वरांत पेडण्यात सगळ्यात चड 17.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली जाल्यार सगळ्यात कमी पणजे 0.7 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. उटंगराच्या पावसान राज्यांत दुमचणां घातल्या. पावसाक लागून म्हापशा मार्केट आणि खोर्ले जंक्शन हांगासर हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाली. तशेंच गटार आणि व्हाळ नितळ करूंक नाशिल्ल्यान न्यू वाडो मोरजे वाठारांत रस्ते उदका पोंदाक गेले. तशेंच
हरमल पालये वाठारांत रस्ते उदका पोंदा गेल्ल्यान येरादारी करपाक लोकांक त्रास जावपाक लागले. राज्यात 6 आनी 7 ऑगस्टाक येल्लो अलर्ट आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. जाल्यार फाटल्या 24 वरांत पेडण्या म्हालात सगळ्यात चड पावसाची नोंद जाला ती म्हटल्यार 17.8 मिलीमीटर पावस पेडण्यात पडलो. जाल्यार सगळ्यात कमी पावस 0.7 मिलीमीटर पावस पणजे नोंद जालेलो आसा. उटंगराच्या पावसात राज्यात सध्या धुमशाणां घातिल्ली आसा. काल म्हापशा मार्केट आनी खोर्ले जंक्शन हांगासर हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाली. थंय बुट्टी आयली. तशेंच गटार आनी व्हाळ नितळ करूंक नाशिल्ल्यान न्यू वाडो मोरजे वाठारांत रस्ते उदका पोंदा गेले. हरमल पाली हांगासर वाठारांत रस्ते उदका पोंदा गेल्ल्यान येरादारी करपाक लोकांक त्रास सोंसचे पडले. फाटल्या 6 म्हयन्यांत दिवचल वाठारांत 2 लंपी रोगाची लागण जाल्ली गोरवां सापडली. सध्या एका पाडकाचेर शिकेरी गोशाळेंत उपचार चालू आसात. ह्या दुयेंसाची लागण जाल्ली गोरवां अशक्त जातात. ह्या दुयेंसांचेर वेळार उपचार जालो ना जाल्यार गोरवां मदीं तांकां मरणाचोय धोको उप्रासता. लंपी जो रोग आसा तो गाय म्हणजे वासरांक गाय येयल्लो आसा. तेच्या पयलीं वासरू आमचे लंपी रोग जाल्ले ते आमी गोशाळेंत घेवन गेल्ले आनी ह्या 2 दिसां पयलीं एक बैलाक लंपी रोग जाल्लो. बैल मुस्लीम वाडा तो इंडस्ट्रियल इस्टेटीन भोवा. ताका मागीर एका मनशान आमकां फोन केल्लो म्हणून मागीर आमी ताका गोशाळेन धाडलो. गोशाळेचे मनीस घेवन गेले ताका 2 वरां भितर. आनी म्हाका हांव शेतकाऱ्या कडेन विनंती करूंक सोदतां की तुमी तुमच्या गोरवांचेर लक्ष दिया. कित्याक खुबशे शेतकरी अशेच उगड्यार सोडटा गोरवां आनी तांकां ते धरिना म्हणजे गोठ्यान बांदिना. तेच्या खातीर तांकां कळना की बाबा रोग जाला काय म्हणून. आनी एखाद्रे जर रोग जायत वो लंपी रोग सामको वायट ताका फोड येता आनी मागीर तो सगळे कडेन पसरता सगळ्या गोरवांक. म्हणून हांव लोकांक कडेन विनंती करता आनी शेतकाऱ्या कडेन विनंती करता जर अशें जर तुमकां जर रोग जाल्ली गोरवां सापडात जाल्यार म्हाका फोन करात. ना जाल्यार तुमी गोशाळेंतल्या कोणाकूय फोन केल्या जाता. कमलाकांत तारी नाल्यार आमचे परब आसा ताका पुरुषोत्तम परबाक फोन केल्या जाता. म्हणजे म्हाका एक सांग पळय आतां फाटल्या 5 म्हयन्या भितर हांगा दिवचल शारान 2 गोरवां मेळ्ळी जांकां लंपी दुयेंस जाल्ले. बरोबर. आनीक आसूंक शकता. आनी एखादें आसूंक शकता कित्याक ना म्हणूंक जायना आसूंक शकता. म्हणून तो आनीक वाडोवंक जायना म्हणून आमी उपाय घेवन करूंक जाय आनी लोकांनी सहकार्य करूंक जाय. लंपी म्हळ्यार गोरवांक जावपी एक कातीचें दुयेंस. लंपी दुयेंसाची लागण जाल्ल्या गोरवांच्या पुराय आंगाचेर फोड येतात आनी ही गोरवां अशक्त जावन तांची खावड लेगीत बंद जाता अशी म्हायती कांय जाणकारांनी दिल्या. आतां दिवचल शारांत लंपी दुयेंस जाल्लो आनीक एक पाडो मेळिल्लो आसा. दिवचलच्या मुस्लीम वाडो IDC वाठारांत हो लंपी दुयेंस जाल्लो पाडो मेळ्ळा. ह्या पाड्याक लेगीत आतां मये सिकेरीच्या गोशाळेंत व्हेल्लो आसा. थंय ताचेर उपचार सुरू आसात. मजगती लंपी दुयेंस जाल्ल्याची लक्षणां दिसपी जर गोरवां नदरेक पडत जाल्यार तांच्यांनी मये सिकेरीच्या गोशाळे कडेन ना जाल्यार दिवचल पालिके कडेन संपर्क करचो असो उलो दिवचलचे नगराध्यक्ष विजय कुमार नाटेकर हांणी केला. फाटल्या 6 म्हयन्या भितर दिवचल शारांत लंपी दुयेंस जाल्ली 2 गोरवां मेळिल्ल्यान आनिकूय लंपी दुयेंस जाल्ली गोरवां आसूं येता असो एक अदमास आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
ॲप एग्रिगेटराचो फक्त ड्राफ्ट हाडला, अजून मेरेन अधिसूचित करूंक ना. ह्या विशीं स्टेक होल्डर, टॅक्सी असोसिएशन तशेंच संबंधित आमदारांची ह्या म्हयन्यांत बसका घेतले. त्या उपरांतूच ह्या विशीं निमणो निर्णय घेतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलें. ॲप एग्रिगेटराक लागून गोंयचे टॅक्सी ऑपरेटर, चालक आनी मोटरसायकल पायलटांचेर परिणाम जाता म्हणून आमदार बेन्झी व्हिएगस, कार्लोस फेरेरा, क्रूज सिल्वा, एल्टन डिकोस्टा आनी युरी आलेमांवान लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. हो इश्यू सगळ्या लागू जाता. गोंयची काळजी, टॅक्सीकारांची काळजी, ऑल स्टेक होल्डरांची काळजी आमकांय आसा, सरकाराकूय आसा. आनी तेन्ना आमी सगळे बसून ते ठरयतले. ही रिप्लाय दिला ती हांव वाचपाक सुद्धा गरज ना, कित्याक इट इज बीइंग प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. यू कॅन गो थ्रू इट. टॅक्सी एग्रिगेटर ॲप जो तुवें आटमुडलो तो तूं हेज्या मुखार हाडपाना, तो तुवें स्क्रॅप केला. हो एक लायन तूं सांग आमकां, मुखार चर्चा आमी सगळी करूया. पब्लीक डोमेन, वॉट वॉज देअर इन पब्लीक डोमेन, जे पब्लिकाक फुडें घातलेले तो फक्त ड्राफ्ट आशिल्लो. अजून पसून आमी नोटिफाय करूं ना की हो आमचो एग्रिगेटर म्हूण, हो ही पॉलिसी म्हूण. पॉलिसी हाडपा खातीर जेन्ना सगळे बसतले, आतां स्क्रॅप आनी नॉन स्क्रॅप सर खंयसरूच तेणी जी एग्रिगेटराची गायडलायन काडल्या आमी ती फॉलो करता किंवा ती कागदाचेरूय बी नोटिफाय करता म्हणून ना. हांव तुमकां परत एकदां सांगता आनी ह्या हावजान रावून सांगता, आमी जी काडल्या ती जस्ट फॉर द गायडलायन आशिल्ली. त्या गायडलायनाच्या बेसिसाचेर तेणी आपलो उत्तर दिला, मिनिस्टरान आपलो उत्तर दिला. जशें हावजान ताणें सांगलां की जितक्या जाणांक टॅक्सी इश्यूज लागता तितक्याय लोकांक आफोण, तितक्या आमदारांक आनी टॅक्सी एसोसिएशन्स जे आसा त्या सगळ्या जाणांक आफयता आनी ताज्या उपरांतूच ह्या हेजेर डिसिजन घेता. तोपर्यंत आमी डिसिजन घेयना, तोपर्यंत डिसिजन आमी घेयना. मडगांव एसजीपीडीए भाजयेच्या मार्केटात उदकाचो प्रश्न उप्रासला. एसजीपीडीए नळाक लॉक मारून उदकाची पुरवण बंद केल्या. देखून तो नळ एसजीपीडीएन चालू करचो आनी मार्केटाक उदक दिवचे अशी मागणी विक्रेत्यांनी केला. तशेंच मार्केटांतलो कोयराचो प्रश्न अजून सुटावो जावना. जाता तितल्या बेगीन एसजीपीडीएन कोयराचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी विक्रेत्यांनी केला. सगळे साफ केल्या उपरांत तांकां हात धुतलो जाल्यार उदक ना. एसपीडीएन नळ बंद केल्या, लॉक मारला आनी ते गेले. आतां पळय मातशें जाच पळय काम करता, हात धुवपाक उदक ना, पिवपाक उदक ना. तो नळ एसपीडीएन चालू करून सगळ्या मार्केटात जे कलेक्शन येताले तांकां आमी सांगिल्लें आहा की आमकां हांगा फाल्यां कोण पडलो पसून जाल्यार कस्टमर घुंवळ येवन ताका उदक ना की बाबा एक उदक मारतले तोंडाचेर. आनी आमकां कितें जाता की आमची जी व्हेजिटेबल आसता ताका उदक मारता आसता एवरीडे, कित्याक ताका मातशें तितून सुकी जातली. तर मागणी एकूच आहा पिडीए कडेन की तेंच्यांनी मातशें ती करून दिवची आमकां, की उदकाची सारकी वेवस्था करून दिली न्ही आमकांय बरें पडटलें, इवन दो कस्टमराक बरें पडटलें. पीडीए आतां ऑलरेडी ते गटर साफ करपाक लागल्या आनी तेंच्यांनी काडून तेंच्यांनी ते तुम्ही पळोवपाक शकता तुमचे फाटलें आहा ते तेंच्यांनी आतां कलेक्ट करून दवरला. आतां ते केन्ना व्हरतले तें खबर ना. तेका लागून आमचे तेंचे लोकां कडेन उलयले तेंचे की बाबा ते मातशें साफ करा, कित्याक मलेरिया जाली या कितें जालें मार्केटाक आतां त्रास, कित्याक कस्टमर येता हांगा. तर आमची तीच मागणी आहा की बाबा हें मातशें क्लियर केलें तेंच्यांनी बरें जातलें. हांगा प्लास्टीक पळोवपाक शकता, प्लास्टीक आसा आनी आमी आतां सेपरेट गार्बेज करपाक लागल्या, वेट गार्बेज आनी ड्राय गार्बेज सेपरेटूय दिवपाक लागल्या. तर तें आतां मागणी एकूच की बाबा मातशें साफ करून दिवपाचें आमकां. थर्माकोल एक्चुअली येयना आमच्या हांगा, बॉक्सां चड केन्ना येयना. बट ती मरे पयलींची ती थोडी बॉक्सां आशिल्ली ती आतां थोडी पडल्या, ती अजून पासून तेंच्यांनी ती क्लियर करूं ना. तेंची मागणी की बाबा मातशी ती क्लियर करून दिवची, कित्याक कस्टमराक लागून मेन. ती गार्बेज तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता, ती साफ जाल्या बरोबर कितें कस्टमर येता आनी आतां कस्टमरांक बरें दिसता कित्याक मार्केटान साफ जाल्लें आसा, लायक चलपाक बरें जाल्ला. तर तेंच्यांनी मातशें हेजेर फोकस करचो. धुळेर म्हापशा रान खात्यान धाड घालून गारीच्या चामड्यांची 14 घुमटां आनी 47 गारीची चामडी जप्त केली. पारंपारीक घुमट वाद्यां खातीर गारीच्या चामड्यांचो वापर करपी गाब्रियल हाका अटक केल्या. गाब्रियला विरोधात वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार गुन्यांव दाखल केला. वन्यजीव संरक्षण कायदो 1972 गारींचो आस्पाव आसा. ताका लागून राज्यांत घुमटां खातीर गारींचे चामडे वापरप हाचेर बंदी आसा. गारीच्या चामड्याची घुमटां विकप्यांचो दुबाव मारलो जाल्यार तांची म्हायती दिवची अशें आवाहन रान खात्यान केलां. धुळेर म्हापशा रान खात्यान धाड घालून गारीच्या चामड्याची 14 घुमटां आनी 47 गारीची चामडी जप्त केली. पारंपारीक घुमट वाद्यां खातीर गारीच्या चामड्याचो वापर करपी गाब्रियल हाका अटक केल्या. 15 वर्सां आदी अशाच तरेची कागाळ गाब्रियलाचेर दाखल जाल्ली. त्या वेळार ताचे कडल्यान 960 घुमटां जप्त केल्ली. गाब्रियला विरोधात वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हो दाखल केला. वन्यजीव संरक्षण कायदो 1972 गारींचो आस्पाव आसा.
आनी ताका लागून राज्यांत पारंपारीक घुमट वाद्यां खातीर गारीचे चामडे वापरपा खातीर बंदी आसा. गारीच्या चामड्याची घुमटां विकप्यांचो दुबाव मारलो जाल्यार तांची म्हायती दिवची अशें आवाहन रान खात्यान केलां. स्नेहा हसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.